बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सुर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आयचे मिसाचें बलिदान आमी पेटयता सोपून गेल्ल्या वेलेंटिनो फेर्नांडीस देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता रेबेका गोन्साल्वीस आनी आपलो 21वो वाडदीस सोमरमता बकिता फिगरेडो. देवान तांचेर आपलो सुबा आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरो म्हूण आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आनी कांयचे देवाचे उतर आमकां काळुकांतली भायर सरून जेजू दिता तो उजवाड जेवंक आमकां जण एकल्याक आपयता. दोन दिसाक उजवाडाचे जिवीत जेवंक कितलें अवघड तें आमी जण एकलो जाणा. तुरायच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना सगल्या काळुकाक आमच्या जिवितांतलो भायर घालून उजवाडाचें जिवीत दोन दिसा जेवंक आमी प्रयत्न करूं. आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाचो उजवाड आनी कृपा आमी मागून घेवया. आनी जायते पावटी घडयेक उजवाडाच्यो करण्यो करूंक आमकां वाज आयल्या. आळशी कडेक आमी जाल्या पूण काळुकाच्यो करण्यो घडयेक उमेदीन आमी घडयेक केल्यात. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मोशी खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुगसून आमकां ससाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा सासणाच्या देवा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो संभ्रम फावो त्या मनान करून तुजे बोगसणे आमी जोडूंक पाव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता रासोड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मोच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यानसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. सोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका वळवीक हाडटलोय. पूण हांव अशें चिंतालो, हांव निर्फोळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजें होक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातान आसलेलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोड म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताची शीं पोतून हाडूंक,
इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकोल्लो, तर हो सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, जकोबाची कुळां नव्यान उजवल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पोतून हाडल्यार पावना, पूण प्रिथिमेच्या सिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतोरें. पाचे ओडकार. आमचो जबाब. म्हजे ओंठ तुजे प्रमाणीकपण परगटले. सगळीं म्हणुया, म्हजे ओंठ तुजे प्रमाणीकपण परगटले. तुका शेरोना येता सर्वेस्पडा, म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीकपण देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. म्हजे ओंठ तुजे प्रमाणीकपण परगटले. सर्वेस्पर म्हजें कोडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किलो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कोडप, म्हजो किलो. देवा म्हज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजे ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटले. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो, म्हजी तोन्ने पिरायेर ताण तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मला ताण तुजेरूच पातयेवन आयलां, आवयच्या कुसव्यानसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजे ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटले. म्हजे ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटले. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतले. देवा, म्हजे तोन्ने पिरायेर तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजे उचोरयां हांवें वरोन करीत आसा. जबाब. म्हजे ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगटले. उद्गार. नोमान आमच्या रया, तूं बापाक कालतो जालोय, शांत मेद्र्याक मारूंक व्हरता तसो तुका कुरसार मारूंक व्हेलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू कोंती बरीच जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मूग करी तो जेजूच्या हड्ड्याक तेकून आसलो. देखून शिमा पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता. ताणें आपली तकली जेजूच्या हड्ड्यार बागावन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण. जेजून परतीपाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक शिमाव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीच कर. कित्याक पासत ताणें अशें ताका म्हणलें, हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबाक कितें घाल अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण जाणा तें सोजमलें. म्हणटूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. ते भायर वेतूच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोवे देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताची सोवे मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवे मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें सुदेवाक सांगलां, जंय हांव येता थंय तुमच्यान येवंक जायना. शिमा पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय. जेजून परतीपाळ केलो, हांव वेता थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलें. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना. तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसा, पूण पातकान बुडलोली ही शारां.
काळोखी जिवीत जियेतली ही दोनूय शारां आनीक तांचें जिवीत पळोवन देव तांचेर उज्याचो पावस धाडून तांचें निसणटण करूंक येवजिता. आनी जेन्ना हें निसणटण आब्राहाम पळयता की ती सगळीं आपल्या पातकान मोडटलीं, आब्राहाम तांचे पासत देवा लागीं विनंती करता. तो देवाक म्हणटा, तुवें फकत 50 बरे मनीस आसले जाल्यार तूं तांचें निसणटण करतलोय. आनी देव म्हणटा, हांव तांचें निसणटण करचो ना. आनी खूब रांद आमी पळयता बाबूलो 5 फावटी तरी आब्राहाम ह्या लोकां पासत देवा लागीं विनंती करता. आनी शेवटाक आमी पळयतले बाबूलो त्या शारांनी 10 लेगून बरीं मनशां नासलीं. आनी खूब रांद आमी पळयता कोण भाशेन ह्या शाराचें निसणटण जाता. आज बाबूनो असलेच आमकां शुभ वर्तमानांत दिसून येता. सोदोम आनी गोमोरा ही काळोखी शारां एके भाशेन जुदासाचें जिवीत आमकां खुणायता. आब्रामान जे भाशेन ह्या लोकां पासत देवाक विनंती केली, हेच भाशेन जेजू हे आपल्या शिसा पासत एके भाशेन देवा लागीं विनंती करता. तो ताचें जिवीत निमाण्या वखदां लेगून बदलूंक प्रयत्न करता. आनी खास बाबूनो शुभ वर्तमानांत पळयतलो जेन्ना ते सगळे जेवणाक बसतले तेन्ना जेजू तांकां उगडास करता. तुमचे मदलो कोण एकलो म्हजो घात घेतलो. ही जावन आसा बाबूनो एक पयली विनंती. एके भाशेन तो जुदासाक सांगूंक सोदता, तुजें जिवीत निटायेर घाल, तुज्यो काळोखी करण्यो सोडून दी. तरी पूण जुदास आयकना. उपरांत बाबूनो आनी एक पावल जेजू मारता. तो ताका हो उंडो बुडोवन सोऱ्यान बुडोवन तो ताका दिता. दुसरी विनंती एके भाशेन आमकां दिसून येता. इतलें करून तो आपलें जिवीत बदलूंक सोदिना. आनीक शेवटाक बाबूनो आमी पळयतले जेन्ना तो उंडो शेवता ताचे भितर सैतान रिगता. आनीक देवाचो उतर आमकां सांगता तो रोखडोच भायर सरून गेलो. आनीक देवाचो उतर आमकां सांगता रात जाल्ली. एके भाशेन आमकां दाखयता कोण भाशेन उजवाडाचें जिवीत सोडून तो काळोखी जिवितांत आपलें पावल फुडें मारता. बाबूनो हें जुदासा सोबें घडलां तें जायते फावटी आमच्या जिवितांत घडटा. देव जायते फावटी आमकां वेगवेगळ्या मनशां वरवीं घोडिता वरवीं आमच्याच जिविता वरवीं आमकां जायत्यो संदी देव फावो करता. जायते फावटी आमकां सोयरान हाडूंक तो प्रयत्न करता. पूण जुदासा भाशेन जायते फावटी आमी हे संदीचो फायदो काडूंक सोदिना. आज शुभ वर्तमानांत आमकां 3 शिसांची तरी खबर मेळटा. पयलो म्हणल्यार जुवांव, जेजूचो मोग करी तो शीस. जेजू कोश्टलो तेन्ना तो एकलोच जेजूचे बरोबर आसलो. म्हणूंक जाता ही इज अ प्रोटोटायप ऑफ अ ट्रू डिसायपल. कोण भाशेन आमी बरी क्रिस्तांव जावची हे जुवांव आमकां शिकयता. दुसरो शीस आमकां मेळटा तो म्हणल्यार शिमांव पेद्रू. आयज तो जेजूक म्हणटा तुजे पासत हांव जीव दिवंक तयार. आनीक 3 दिसांनी तोच जेजूक एके भाशेन नाकारतलो. जायते फावटी शिमांव पेद्रूची गोत आमची जाता. हालतो दोलतो घोडेक आमचो बाबाट, अ वेवरींग फेथ. थोड्याच वेळार घोडेक आमी जेजूक साक्षी दिवंक सोदता पूण रोखडीच ताचेर घोडेक आड आमी वेता. आनी शेवटाक आमकां शीस मेळटा तो म्हणल्यार जेजूचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत, जाका जेजूचो मातपूर्ण मोग नासलो. आज बाबूंदो जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आमच्याच जिवितांत आमकां प्रश्न करुया, कसल्या शिसाचें जिवीत हांव जिवंक वावुरता काय? हांव जुवांव भाशेन काय, वो हांव शिमांव पेद्रू भाशेन, वो हांव जुदास इस्कारियोता भाशेन? सगळीं आमची काळोखी जिविताच्यो सगळ्यो करण्यो पयस करून उजवाडाचें जिवीत जिवंक ह्या आल्तारा रुंड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां सोण एकल्या कृपा आनी बोळ आमी मागून घेवया.
निष्कोणूक निर्मोंडो बेठवणे वेळार आम्ही गायन गाऊया C27 पान 30 आणि 9 C27 पेज 39. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचे बलिदान सर्व पदविता देवाक मानता तसले साव म्हूण मागात. हेच तुमच्या चोचले पळयता आपल्या मनाक आनीक मोहिमेन आमच्या न्याके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. दयाळ बापा तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकलुतीची दिस्ट घाल. कश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुठा रुपान आमी आतां एकवटा. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा सोपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय बोलावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यां सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवी दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्तीं घोडिता सोडवणीची आमी भोगतीन समरमतांव ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूताचो दोलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटा सरकार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कोरोनाचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
आवडताचो गुटपूर गुटुया Gesù vero, Gesù জীবন সারা, Gesù নবীনে ধরো, Gesù vero, Gesù জীবন সারা, Gesù নবীনে ধরো. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवडीची काल सुकाल समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विश्राल्लेचे पवित्र बेजू उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलिप नेरे आमचे गवडे बापा आनी सगळे आनिके वर्गां बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या सगल्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां अंतरिश्ट गतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पोट जोरीत तुमकां मोल पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता म्हाका मरिये देवाची मय सांगती बेगीन धरम दोतान चोर काडी उतकमान बोल्ल्यात सगळे बॉक्स बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाट दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सांगातान धीर घेवन म्हणुया आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटोय ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराच्या क्रिस्ताच्या शेण्याक आमी वरवाशन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक राजवत की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिताक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता रास सोड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सव्य आसा एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पुतशेका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली कुम्यांच्या वेळार आमी गायन गावुया जेजू मोच्या D16 पान 55 D16 पेज 55 1 2 3
숨어자 기도를 벗었고 문창사려 다짐이 두세뒤 우리 두제 바리스모 바토네 아까도소 수는 오수라가 우리 두제 바리스모 바토네 아까도소 수는 오수라가 한국을 하며 오셔오면 예수 오직 한국 서가회려 오려 예수의 그가셔라가 그제시와 벗어난 가지나 예수의 그가셔라가 그제시와 벗어난 가지나 우리 방체 그의 미라르게 돼 그보람이 예수 믿고 서로 그 예수고 그 지옥이 됐어 명예 예수 우리 감사 모자 그 예수고 그 지옥이 됐어 명예 예수 우리 감사 모자 सुगली रावया प्रार्थुया कोनवळ्या बापा आमच्या आत्मीक उदार पोसणाक तूं आमकां जेजूचे मास आनी रोगोत दिताय हे सोडवणीचे देणे घेवन आमी आतां दादोशी चल्या ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासनीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं तुझे सव्यास आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वळखकार शेवटाचे गायन गावया तोयार देवा आय 4 पान 117 I4 पेज 117